दिवचले दोट्टी खून करपी आसामीक पुलिसांनी धरलो। म्हयन्याभरान ताणें दोगा बायलांक मारली। पयले बायलेक 9 फेब्रुवाराक बुडोवन मारली हणजुण्या। दुसरेक 24 मार्चाक गळो अंदून मारली कुडचेच्या चिऱ्यांचे खणून व्हरून उडयली। राती ताका दिवचले पुलिसांनी धरलो। दोनूय बायलांक आपणेच मारल्यात म्हूण ताणें खंय कबुली दिल्या। Today we have filed state complaint against accused Amit Kumar, son of late Adip Chandra Das. He is native of Assam for murdering his wife, namely Helan Sarkar. काल 7 सुमार आमकां एक कॉल आयलो सीआरचो, एक डेड बॉडी कुडचेरे मायनीचेर एक बॉडी आहा म्हणून। आमी वचून ते व्हेरीफाय केली तेन्ना कळली ते बायलेची बॉडी आनी तेचेर एक व्हडलो फातर आहा। अकॉर्डिंगली तेणी घातलेली नायटी घातलेली आनी आमकां डावट कित्याक खंय तरी ती लोकल आसतली म्हणून। त्या प्रमाणे आमी आयज इन्क्वायरी केली ते एरियेन तेन्ना कळलें की एका घरान एकलो दादलो आनी बायल आसताली म्हणून आनी आमी त्या घोवाक तेचे हाडलो। आमी ते बायलेची इन्क्वायरी केली, तुजी बायल खंय आहा तेन्ना तो सारको हे आलो, सांगूंक ना आमकां आन्सर सारकी म्हणून आमकां तेचेर डावट जालो म्हणून आमी ताका इंटरग्रेट केलो आनी ड्युरींग इन्वेस्टिगेशन तेणी सांगलें की आपूण त्या आपल्या बायलेक 24 तारखेक घरान घोव दामून मारले आनी ती बॉडी व्हरून ते खाणीन उडयले चिऱ्याच्या खाणीन। आनी तेणी आमकां फुडें सांगलें की हांगा तेची एक पयली बायल आसली। तो 1 फेब्रुवारीक तो बायलेक घेवन आनी चेडवाक घेवन अंजुना गेल्लो आनी ती विचार केली तेन्ना तेणी त्या बायलेक बुडोवन मारली आनी ती बॉडी थिंगा गुणे आसा त्या गुण्यांनी व्हरून बॉडी दवरली। सद्गुरू पारवडेश्वर मठान 2 एप्रिलाक सर्व धर्म महाभक्ती संमेलन दवरला। अंदूचे हे 26वे संमेलन सगळ्या धर्मांमदी एकचार आनी सद्भावना उरची म्हूण 25 वर्सां फाटीं पारवडेश्वर महाराजान हे संमेलन सुरू केल्लें। संमेलन बेतोड्या गायत्री मठान जातलें। संमेलनाचेर भाऊ महाराज आनी विष्णू वाघ मिडिया कडेन उलयले। हे 2 एप्रिल 2016 रोजी श्री 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 सद्गुरू पारवडेश्वर महाराज मठ सर्वधर्म महाभक्ती संमेलन याचं आयोजन होणार आहे। त्यासाठी सगळ्या मानव जातीला बाबांनी आपलं म्हटलेलं आहे, तर प्रत्येकाने हे घेऊन सगळा मानव एक आहे, सगळे माणसं एक आहेत। So one of the most significant programs that was undertaken by Paravadeshwar Maharaj was Sarva Dharma Bhakti Mahasammelan. Now we talk about Sarva Dharma Bhakti these recent years. आम्ही या 10-12 वर्षामध्ये सर्व धर्म समभावाबद्दल खूप बोलतो आहोत, पण सद्गुरू पारवडेश्वर महाराजांनी 25 वर्षापूर्वी या सर्व धर्म महोत्सव संमेलनांची सुरुवात केली। सर्व धर्माचार्यांना बाजूला बसवून आणि सर्व धर्मांच्या प्रार्थना या एकाच व्यासपीठावरून प्रसारित करून स्वामीजींनी एक नवीन आदर्श घालून दिला होता। गेली 25 वर्ष अव्याहतपणे हे सर्व धर्म भक्ती संमेलन चालू आहे आणि प्रथेनुसार येत्या 2 एप्रिल रोजी हे 26वे सर्व धर्म भक्ती महासंमेलन बेतोडा येथील श्री पारवडेश्वर महाराजांनी प्रतिष्ठित केलेल्या गायत्री मठात संपन्न होणार आहे। इतले मजगती गोवा पॉलिटेक्निक कॉलेजीच्या भुरग्यांनी 2015-16 केल्ल्या कामाच्या पुस्तिकेचे उपसभापतीन उक्तावण केले। भुरग्यांनी पुस्तका भायर खूबशे बरे गजाली शिकपाक जाय म्हूण विष्णू वाघ उलयलो। Just by mugging or just by being a bookworm you can't be a scholar. You can't have a one-sided life. You may have set your goal, you may have set your ambition, but at the same time God or nature, whatever we call it, has given us certain basic instincts and certain basic qualities which have been given to us by the God, and then we say no, I have got to study, so I don't have time for all these things, and by doing so we are doing a great injustice to ourselves. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आणि तुळशीदास च्यारी। पेज आणि सत्वा सारखे पौष्टिक खाण माध्यान आहार म्हूण स्कुलांनी भुरग्यांक दिवपाचो विचार चल्ला। हे जिनस येवजणेन बसतात, सगळ्यांक मान्य आसत जाल्यार खाते फुडें वतले म्हूण शिक्षण उपसंचालक भागीरथ शेट्ये उलयला। म्हापशेच्या एडीईआय कचेरेन मिड डे मील वाल्या आप मजत गटांक घेतिल्ले मेळाव्यान तो उलयतालो। जी उकड्या तांदळाची पीक जी आसा जी आमी आजुनूय आमच्या घरांत जेवता
तातूंतले जे सत्व आसात हांगा सांगतले तुमकां आनी न्यूट्रिशन ऑफिसर ती आसतली तातूंतले जे न्यूट्रिशस आसा ते खंय तरी कळपाक जाय आमच्या भुरग्यांक आतां पेज जर म्हटली जाल्यार शी ती पेज आनी कितें तांकां जाय पाव आनी भाजी ह्या शब्दांतच सगळे सामावले आसता तांकां पाव आनी भाजी शिवाय आनी कांय दिसना पूण जे न्यूट्रिशस आसा असो जर प्रकार फुडें कदाचित ह्या वर्सां ना हांवें हाचेर विचार केल्लो आसा पूण कदाचित ते भायरे पडत म्हणजे कशें ताचे स्किमीत जे आसा ते स्किमीत बसता काय ते पळोवचें पडटलें आनी पूण जे न्यूट्रिशस आसा ते आमी न्यूट्रिशस दिवंक जाय म्हापशेच्या एडीआय कचेरेन सेल्फ हेल्प ग्रुपांक म्हापशा मेळावो दवरिल्लो मिड डे मिलान दितात ते खाणाची सर्तय जाली जे मिड डे मील भुरग्यांक दिता तातूंत मातशी वरायटी आसची कित्याक आमी 6 दीस भाजी पाव नाजाल्यार किंवा चपाती नाजाल्यार पोळी अशें दिता त्या भाजयेन मातशी वेगवेगळी रूच आसची म्हणून हांव तुमकां हें सांगता गेले 11 वर्सां सेल्फ हेल्प ग्रुप तुम्ही अत्यंत प्रामाणिकपणे काम करतात बार्देशातले नाव केन्ना तुम्ही बिगडूंक दिवना आज काणकोण फोंडा ह्या तालुक्यांनी पळयतात की वर्तमानपत्रांसून की खरी तरी विश बाजार जाली जावं आनी कितें जालें पण बार्देशांसून अशा प्रकारचे नाव वर्तमानपत्रांक केन्ना दिवंक ना प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे घेऊया एक विराम